स्मार्ट सिटी आणि अमृत मिशना खाला जायते प्रकल्प हातात घेतल्यात. हातूंत 4 प्रकल्प महत्वाचे आसात. मात लोकांच्यो सुचोवण्यो मानून घेवपा खातीर बसका घेतले. लोकांची मान्यताय मेळ्यार प्रकल्प फुडें चालीक लायतले अशें पणजेचो आदलो आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार उलयला. We have taken up various projects under Smart City Mission. पहिलो प्रोजेक्ट आमी हातान घेतला म्हणटा तो म्युनिसिपल टॅक्स अँड फ्री इम्प्रुवमेंट. एक टॅक्स कलेक्शन जे म्युनिसिपलिटीचे आसा तातूंत थोडोसो इम्प्रुवमेंट जावचो, सुत्रुताय येवची आनी एफिशियन्सी येवची, खंयच कर चुकपाक जायना हाजो ह्या प्रोजेक्टाचे मार्फत उद्देश आसा. दुसरो आमी प्रोजेक्ट हातान घेतला म्हणटा तो जनरेटिंग रेवेन्यू फॉर म्युनिसिपालिटी थ्रू व्हॅल्यू कॅप्चर फायनान्सिंग. विविध आमचे सिटीचे पैलू आसा जे आमकां मॉनिटायज करपाक मेळटले, जातूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट करपाक शकता. तातूंत एडवर्टायजमेंट आसतले, वेरियस अदर इनिशिएटिव्ज आर देर. सो तो एक आमी प्रोजेक्ट हातान घेतला. तिसरो म्हणटा तो इम्प्रुवमेंट ऑफ रेवेन्यू थ्रू एडवर्टिजमेंट टॅक्स. आनी चवथो GIS बेस्ड मास्टर प्लॅन ऑफ द सिटी. अशे आमी 4 प्रोजेक्ट आमी हातान घेतल्या. आमचे अमृताचे प्रोजेक्ट्स भरपूर जोरान चालू आसा. आमचो जो स्टेप्साचें रिजुविनेशन चालू आसा मळ्यान, जो एक सुंदरसो मोर साकारता थंय तुमी भरपूर पब्लिसिटी दिली. बाकीचे स्टेप्स म्हणजे सायडीन सेंट सेबेस्टियन चॅपेला सायडीन तेही आल्तीन वता ते स्टेप्स, झरीचें काम मळ्यांतलें, आझाद मैदानाचें काम आनी मांडवी प्रॉमेनाद. म्हाका दिसता पणजेचो सगळ्यांक सिग्नेचर प्रोजेक्ट जो अमृताचे अंडर जाता तो म्हणजे आमचे डेवलपमेंट ऑफ मांडवी रिवर सायड, इन्क्लुडींग स्ट्रेंथनिंग ऑफ मांडवी रिवर सायड. आनी हे सगळे प्रोजेक्ट पूर्णत्वा कडेन जावपाक वता. 1 ऑगस्ट टू 31 ऑगस्ट आर वेरियस कंप्लिशन डेट्स. तातूंत आमचो एक इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट म्हणटा तो रिस्टोरेशन ऑफ फूट ब्रीज आमच्या मेरे मोकलेटा कडेन आसा तो, ताजें काम जोरान चालू आसा. मागीर पार्किंग कम पार्क एट चर्च स्क्वेअर गार्डन. चर्च स्क्वेअराक एक धाकटेशें गार्डन उरलां स्क्वेअर, थंय पार्किंग आनी पार्क दोनूय करपाचो एक प्लॅन आसा. दोनापावला जेटी रिफर्बिशमेंट. मागीर आमची हेरिटेज पॉन्त द लिनारीस कॉजवे तो डेवलपमेंट. रिवायटलायझेशन ऑफ कॅफे भोसले स्क्वेअर आनी बायोडायवर्सिटी पार्क एट बंदर. हे विविध प्रकल्प अमृत फेज 3 च्या अंडर आमी घेतात. See, these are all in the planning phase now. Before anything is finalized, we'll have multiple rounds of citizen consultation again. All the shop owners, everybody will be called, and only if citizens' buy-in is there, then only we'll go ahead with these projects. So we'll have multiple rounds of consultation prior to finalization of these projects. Yes. As far as the advertisement tax is concerned, to ensure that there is a common policy, which of course will be approved by various levels of the government and of course the CCP, to ensure that there is a common policy in place so that any advertisements that we see springing up in the city is completely curtailed down. So all approvals will have to be taken. The respected commissioner will approve those advertisements and there will be a common policy so that only the approved ads are only seen in the city. तशेंच GEC अंतर्गत जावपी आंतरराष्ट्रीय सेमिनाराक स्मार्ट सिटी पार्टनर आसतली अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग, आमची गव्हर्मेंटाची इंजिनियरींग कॉलेज, इज ऑर्गनायझींग अ इंटरनॅशनल सेमिनार दॅट इज ऑन वुमन इन इंजिनियरींग इंटरनॅशनल लिडरशीप समीट बोगमाळो 13 ते 15 जुलय. आणि स्मार्ट सिटी इज पार्टनरिंग दिस इनिशिएटिव्ह ऑफ GEC. We have also entered into MOU with Goa Engineering College to help us in technological interventions in whatever work that Smart City does. They can help us in the technology, to develop the technology, study with us, partner with us, and that is going to be a very synergetic relationship between GEC and Smart City Mission.